गोंया खातीर अधिकाऱ्यांचे खासा ऑल इंडिया सर्व्हिस कॅडर करचे म्हणून गोंय सरकारान थारायला। मंत्रिमंडळाच्या बसकेत हो थाराव पास जालो। केंद्रीय कॅडराचे अधिकाऱ्यांक गोंयाक धाडटना गोंयाक विचारिनात, उठसूट कोणूय निर्णय घेता। केंद्र सरकाराक गोंय अजूनय केंद्रशासित प्रदेश कसो दिसता, केंद्र स्वताक देव समजता म्हणून मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मिडियाकडे उलयतना मुख्यमंत्री पर्रीकारान फोग काढलो। कळंगुटेचे कोयराविल्याचे प्रकल्पाचे कंत्राट 15 तारीख म्हळ्यार दितले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले। The Council of Ministers resolved to have a separate and exclusive cadre of all India services offices for the state of Goa by delinking the same from existing joint AGMUT cadre. It is further resolved to request Government of India to forthwith take steps for formation of separate IAS cadre for Goa state, including determining the strength and composition of the cadre in consultation with Government of Goa. आम्ही गेल्या वर्षभर सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आग्रह करीत आसा की जॉइंट कॅडर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची मीटिंग आपय म्हणून। सेंट्रल गव्हर्मेंट इज लिस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, बिहेव्ज एज फ्युडल लॉर्ड। गोंय हे स्टेट जाल्ल्या युनियन टेरिटरी ना, त्यामुळे आमचे कॅडर वेगळे करप असो आज युनॅनिमस डिसिजन ओवरवेलमिंग फिलिंगा सकट कॅबिनेटान आयज घेतलेलो। So accordingly there will be proposal sent to central government. See, even if the government is favorable, still cadre formation is a big exercise. So it may take 1 year to happen. Goa cadre, जशे महाराष्ट्र cadre, अशे गोवा cadre. ताका भितर 1/3 भितर लोकल ऑफिसरांक प्रमोशन मेळटा, प्रोमोटिव्ह ऑफिसर। चेतन पंडित, मेंबर सेंट्रल वॉटर कमिशन, रिटायर्ड तो, आता रिटायर जालो। ताका टेक्निकल कन्सल्टंट म्हणून कॅबिनेटान म्हादयच्या इश्यूचेर जे कितें ताका अपॉयंट केल्लो आमी, ताका पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल दिला। ही वील गिव द टेक्निकल पॅरामिटर्स फॉर सबमिशन एंड ऑल्सो आर्ग्युमेंट। कळंगूट हांगा आमी 1,38,000 जागो घेवपाक हे केल्ले। कळंगूट कम्युनिदाद हॅड गिवन इट्स सपोर्ट, म्हणजे they did not create unnecessary hurdle, आणि फक्त तांच्यानी इतलोच रिक्वेस्ट केल्लो की 1,00,000 तुमी 48,000 जागो जो घेता तो तुमकां गरज आहा इतलोच घ्या। सो सिन्स दे हॅव कॉपरेटेड विथ द गव्हर्मेंट, वी डिसायडेड टू अलाव दॅट एक्स्ट्रा लँड वीच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी हँडेड बॅक टू देम। सो आज कॅबिनेटान डिसिजन घेवन उरलेलो जमीन ताब्यान घेवपाचो असो निर्णय घेतलेलो। हाजो अर्थ अरावंड 10th or 12th बिफोर 15th पॉझिटिव्हली द गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाची work order will be issued for Kalangut. We are waiting for Kakoda, that also will follow. So if I give the work order before 15 February, I should be ready by December 2014. गोंयभर ते दिल्ली मेरेन खवदळ घाल्ले गोंयचे नायजेरियन मर्डर केशीत म्हापशे पुलिसांनी आरोपपत्र घाले। 30 ऑक्टोबराक नायजेरियन ओबोदो ओझोमो सिमेनाक पर्रा मारिल्लो। ह्या खुनाक लागून तिडकल्ल्या नायजेरियनांनी गोंयचे कायदो वेवस्थेक आव्हान दिवन परवळे धुमाकूळ घाल्लो। आरोपपत्रांत पुलिसांनी 110 जाणांच्यो साक्षीदार म्हणून जबान्यो घेतल्यात। 14 आरोपींतले 4 जाण अजूनय फरारी आसात। नायजेरियन खून प्रकरणात पुलिसांनी कोर्टान आरोपपत्र घाला। ओबोदो ओझोमा सायमन ह्या नायजेरियन तरणाट्याचो 30 ऑक्टोबर 2013 पर्रा वाठारांत खून जाल्लो। पर्रांतल्या एका हॉटेलांत जेवण घेवन परत येतना इनोवा गाडयेंतल्यान कांय तरणाटे आमच्या फाटल्यान लागले आनी स्कूटरी मुखार गाडी आडवी घालून भोडोवपाक सुरवात केली अशी जबानी खून जाल्ल्या तरणाट्या वांगडा आशिल्ल्या ओबिना पॉल ओबी ह्या तरणाट्यान पुलिशेक दिल्या। 195 पानांच्या ह्या आरोपपत्रांत पुलिसांनी खुनाविशीं पुराय म्हायती दिल्या। साक्षीदार म्हूण 55 लोकांची नांवां दिल्यात, जाल्यार 45 पंच साक्षीदार आसात। खून करपाक वापरिल्ली तलवार आनी लाकडी दांडो पुलिसांनी जप्त केल्या। आरोपी म्हूण 14 तरणाट्यांची नांवां पुलिसेन कोर्टान दिल्यात। ओमकार पालयेकार हो मुखेल आरोपी आशिल्ल्याचे पुलिसांचे म्हणणे। रुणाव पालयेकार, गौरीश गोवेकार, प्रणेश दिवकार आनी सीताराम गांवकार हे 4 आरोपी अजून फरारी आसात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। बुधवाराक कुठ्ठाळेत चलयेक जाल्ल्या एक्सिडेंटा वयल्यान कुठ्ठाळकार चळावल्यात। थंय कितलेशेच अपघात जाल्यात। कुठ्ठाळे बायपास आसा, मोठ्या गाडयांचो ट्रॅफिक बायपासा वयल्यान सोडचो आनी त्या सुवातेर स्पीड ब्रेकर घालचो म्हूण लोक मागतात। बुधवारच्या एक्सिडेंटात थंय 10वेत शिकपी 15 वर्सांचे सिलिया फेर्नांडीस आगताक गेले। स्कूटरी वयल्यान येतना ताका टँकरान धपको दिल्लो। बुधवारा दनपारा हो एक्सिडेंट जालो। 15 वर्सांचे सिलिया फर्नांडीस अवर लेडी ऑफ परपेच्युअल सुकूर हायस्कुलात 10वेत शिकताले। अपघातात ताका आगताक मरण आयले। ते कुट्टाळे आपल्या इश्टाक पावोवंक स्कूटरीन गेल्ले अशें गांवचे लोक सांगतात।
घरा येतना ताका टँकरान धपको दिलो. टँकर कुठ्ठाळे सावन लोटले वतालो. नेहरू रोड आसा ही आमचे कुरपवाड टू केलोसी आणि सगळी रुरल एरिया ती जायती भुरगीं आनी इस्कॉलाची जावन तूं गेली बेश्टी बाजार करपाक येता आनी हे ट्रक आनी टँकर्स येता ते सारके आपण जायते भाशेन चलयता आनी आपण जायते भाशेन हें करता आनी मागीर भुरग्यांची डेंजर आसा भुरग्यांची जावं तशें व्हडल्याचे फाटीं असोच आनी एक एक्सिडेंट जालो. विचारून सांगले पाहिजे ते घरा कडेन पावले खंय एक्झॅक्ट बसीन येयले जिजस मागीर बसीचेर हिंग ड्रॉप जालें तें ड्रॉप जावन घरा कडेन डॅडी सांगलें आपूण खंय तरी वयता म्हणून कोणाक सोडपाक कोणाक फ्रेंडाक सो सोडून ते येता आसतना एक्सिडेंट जालो. सोडून येता आसतना कुरपाड वयताले कुरपाड वचून येता आसतना एक्सिडेंट जालें देखतो. हांव हिंगा येयले तेन्ना ट्रॅफिक जॅम जालेलें मुगे गाडी वाटेर धरून येयला आनी हिंगेन चोयले तेन्ना टँकराक पोंदत सारके आमची शेजारी आनी पुलिसे पळय कॉन्टॅक्ट करपाक गेले. हांव येयले तेन्ना पुलीस पासून आसना हिंगा हांवें पासून पुलिसे इन्फॉर्म केलेलें स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय आनी हे हेवी ट्रॅफिक जे आहा तें वयल्यान कंप्लीट करून वयल्यान डायवर्ट करपाचें. 108 वेळार पावंक नाशिल्ल्यान चलयेची कूड एका रिक्षात घालून हॉस्पिटलांत व्हरची पडली. 15 वर्सांचे सिलिया कडेन लायसन नाशिल्ले अशेंय कळ्ळां. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.